केंद्र सरकाराच्या मसुदेच्या अधिसुचोवणेन पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून 99 गांव वळेरेंत आसात. तातूंतले 40 गांव पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान काडून उडोवचे अशी मागणी आमी केंद्र सरकाराक केल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राविशीं भिवपाची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचो दावो पर्यावरणवादी क्लाउद आल्वारेसान केला. संवेदनशील क्षेत्रांत आशिल्ल्या लोकांक तांची घरां दुरुस्त करूं येतात वा नवीन बांदूं येतात अशेंय ताचें म्हणणें. फकत सैमाचेर हावळ हाडपी रेड श्रेणींतले उद्देग मात तुमकां ह्या वाठारांत हाडपाक मेळचे नात. पूण गोंयांतले कांय राजकीय नेते संवेदनशील क्षेत्राविशीं बेठेच लोकांक चाळोवन घालपाचें काम करतात असो आरोपूय तांणी केला. सात्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर फोंडेच्या खेळा संकुलात 29 ऑक्टोबरच्यान खेळ जातले. ते खातीर ह्या खेळा संकुलाचे काम 26 तारखेमेरेन तयार जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. बुधवारा सकाळी खेळा संकुलाची पळोवणी केले उपरांत मंत्री उलयलो. मंगळारा राती रेल्वे कापटून बाणसाय कुडचडेच्या संदीप भट ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. कामावयल्यान तो घरा येतालो तेन्ना रूळ क्रॉस करतना विरुद्ध दिकेन येवपी रेल्वे ताका दिश्टी पडूंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. हरमल दर्यांत 2 जाण भावांक बुडून मरण आयलें. मरण पाविल्ले दोगूय भाव जम्मू काश्मीरचे. न्हावपाक गेल्ले तेन्ना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पुलीस घडणूक थळार दाखल. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. दवर्ली दिकारपालचे पंचवांगडी सैद राजाध्यक्ष
हांणी आपल्या वाड्यार लोकांक खातीर फुकट वैजकी तपासणी शिबीर आयोजीत केल्ले। नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांच्या हस्तुकी ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो आनी फुकट वखदां दुयेंतींक वाटलीं। मडगांव एसटीपीडीए मार्केटांतलो चिकन वेस्ट फाटले 4 दीस जाले पालिकेच्या कामगारांनी व्हेल्लो ना। हो वेस्ट कुसून वास मारता। एसटीपीडीए मार्केटांतल्या चिकन दुकानाच्या मालकांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याकडेन ह्या संदर्भात कागाळ नोंद केल्या। मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश साकवाळकर हो वेस्ट कामगाराक काडपाक लायतलो अशें आश्वासन ताणें दिलां। दिवचलच्या बस स्टँडाचेर पडिल्लीं फोंडकुलां पुरयल्ल्यान बसकार आनी प्रवाशांनी खोस परगटायल्या। ह्या बस स्टँडाचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून बसकार आनी प्रवाशांक मनस्ताप सोंसचो पडटालो। भौशीक बांदकाम खात्यान हाची दखल घेवन ह्या रस्त्याची फोंडकुलां पुरयल्यात। कामुर्ले येवपी मेगा प्रोजेक्टांचे काम बंद उडोवचें अशी मागणी करीत बुधवारा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान मंत्री नीलकंठ हळर्णकारांकडे हाचे कडेन केल्या। थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम बंद उडोवपाक पंचायत अपयशी थारला असोय आरोप ह्या वेळार मनोज परब हांणी केला। इफ्फीच्या पूर्व तयारे खातीर मडगांवचे रवींद्र भवनाचे नूतनीकरण जातले। ताका लागून एका म्हयन्या खातीर रवींद्र भवन बंद आसतले अशी म्हायती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हांणी दिल्या। तियात्र करपा खातीर म्हयनोभर सभाघर मेळचें ना हें तांणी मतींत घेवन आमकां सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलां।
गरमी सोंसूं नजो जाली काय चडशे जाण लिंबू सरबत पिवप पसंत करतात। मात आतां हेच लिंबू सरबत आंबट जावपाची शक्यताय आसा। ताचें कारण म्हणल्यार म्हारग आनी लिंबूची जाल्ली शॉर्टेज। बुधवारा सप्तकी बाजारात लिंबू कमी प्रमाणात दिसताले। सरकारान सरकारी कार्यालयांनी काम करप्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवप बंद केले। सरकारी कार्यालयांनी भ्रष्टाचाराची नवी स्कीम सोदून काढल्या अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी भाजपा सरकाराचेर केल्या। देखून बेगोबेग परिपत्रक फाटीं घेवन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवपाक सुरवात करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। गोंय पुनर्वसन महामंडळाचो अध्यक्ष राजेश वळदेसाय हांणी तारीवाडो सडा वचून GRB कॉलनीची पळोवणी केली। ही कॉलनी सामकी बाबत परिस्थितीन आशिल्ल्यान येता त्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर तिचे नूतनीकरण करपाचे उतर ह्या वेळार फळदेसाय हांणी दिला। आमदार संकल्प आमोणकर तशेंच गोंय पुनर्वसन महामंडळाचे तांत्रीक टीम ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली। समलिंगी लग्नाक 3 ते 2 अंशां अंतरान मान्यताय दिवपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा न्हयकारली। न्यायालय फक्त कायद्याचो अर्थ लावपाक शकता, कायदो करपाक शकना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें। केंद्र सरकारान समलिंगी लोकांच्या हक्का खातीर समिती स्थापन करची अशें संविधान खंडपीठान दिलां। मजगतीं ह्या निर्णयाक लागून ह्या वादाक निमाणो पावणो मेळ्ळा। म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार करात म्हूण उच्च न्यायालयान सांगला। मजगतीं सरकार आनी रानजीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका। दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या।
गोवा टॅक्सी ॲपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या ॲपा बद्दल आसात। ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितेंय दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले। देखून ह्या ॲपाचो विरोध करचो न्हय, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला। जर खंयच्याय पर्यटकांची पिडणूक जाता जायत आसत तो पर्यटक ह्या ॲपा वरवीं कागाळ करपाक शकता। तंत्रगिन्यानान भरिल्लो हो ॲप आसा, देखून ह्या ॲपाक सगळ्यांनी येवकार दिवचो, अशें मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां। ऑल गोवा बालरथ युनियनान पगार वाड जावची म्हणून फाटले फावट विधानसभेत मागणी केल्ली जाल्यार पगार वाड करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें, पूण अजून पगार वाड जाल्ली ना। आश्वासन पुराय जालें ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान दिल्या। तशेंच मडगांव नावेली हायस्कुलाच्या बालरथ कामगारांक काडल्या, तांकां बेगोबेग परत घेवचें अशी मागणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान केल्या। भाताच्या पिकावळीचेर 6 रुपया अनुदान दिता म्हणून सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फक्त 2 रुपया दिले। हे बरोबर न्हय। इतले त्रास काडून आमी शेत रोयता तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्हय अशें शेतकार सांगतात। जाल्यार दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या खोतान शेतकी खात्यान खंय 2 रुपया अनुदान दिलेच ना। या सप्तका भितर शेक धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान विद्याधर दाबोळकर हांणी शेक धोरणाविशीं घाल्ले याचिकेचेर निवाडो दिलो। ह्या वेळार सरकाराची बाजू मांडटना ह्या सप्तका भितर शेक धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयाक सांगलें। राज्यातल्या 15 BDO अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या। पोस्टिंगाच्या प्रतीक्षेत आशिल्ल्या 7 जणांची वेगवेगळ्या तालुक्यात बदली जाल्या। कार्मिक खात्या वतीन आदेश जारी केला।
दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी इमारतींतले आपत्कालीन वेळार वापरपी फायर एक्सटिंग्विशर सिलिंडरांत परतून गॅस भरूंक ना। जुलय म्हयन्यांत सिलिंडरांतली गॅस सोंपिल्ली। 3 म्हयने जाली तरी लेगीत सिलिंडरांतली गॅस परतून भरूना। दुसरें म्हणल्यार इमारतींतल्या कंट्रोल रूमांतली मशिनरी बंद आसा, ताका लागून कामगार फक्त बसून आशिल्ले दिश्टी पडटात। दक्षिण गोंयची महत्वाची इमारत आशिल्ल्या कारणान दिसाक हजारांनी लोक ह्या इमारतींत भेट दितात। ताका लागून वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आमच्यात न्हयकारूं येना। सत्तरीत इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका म्हणून लोकांनी विरोध केला। वाळपय नगरपालिकेच्या सभाघरांत सुमार 3000 लोकांची ह्या सभेत उपस्थिती आशिल्ली। सोमारा ह्या जाहीर सभेत सत्तरी तालुक्यांतले सरपंच, पंच, पर्येचे आमदार देविया राणे, नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्त ह्या जाहीर सभेत हाजीर आशिल्ले। पिकां खातीर MSP म्हणल्यार आधारभूत किंमत वाडयल्या। MSP 2% वयल्यान 60% वाडोवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। ह्या निर्णयाक सरकारान मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय दिली। गंव आनी मोहरी सयत 6 पिकांचो MSP वाडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। गंव, बटाट, चणे, मसूर, वाटाणे आनी मोहरी ही मुखेल रबी पिकां मानतात। गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 150 रुपया प्रति क्विंटल थारायल्या। मोहरीची किमान आधारभूत किंमत 400 रुपया मेरेन वाडयल्या। आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत सरकारान बालरजच्या कामगारांचो पगार वाडयलो। शिक्षण खात्यान आयज सांजे परिपत्रक जारी करून तांच्या पगारात घोषणा केली। फाटल्या जून म्हयन्या सावन हाची अंमलबजावणी जातली आनी उरिल्ल्या म्हयन्याचो वाठीव पगार तांकां दिवपाची सुचोवणी शिक्षण खात्यान स्कुलांक दिल्या। वाळपय सत्तरी हांगा शेतवाडीचे नदरेन चड प्रधान आसा। जायते लोक वेगवेगळ्या हंगामा प्रमाण वेगवेगळ्या प्रकारचे शेती करतात। फाटल्या 4 वर्सां सावन शेतकी खात्याच्या आदारान व्हड प्रमाणात मॅरीगोल्ड फुलांची लागवड सुरू आसा। अंदू वट्ट 40 शेतकारांनी व्हड प्रमाणात मॅरीगोल्ड फुलां रोवपाचो फुडाकार घेतला। फाटली 4 वर्सां मॅरीगोल्डाची लागवड व्हड प्रमाणात जाता। 2 वर्सां कांय शेतकारांनी प्रायोगिक तत्वाचेर ताची लागवड केल्ली। तेन्ना सावन शेतकारांक मेळपी प्रोत्साहन आनी अर्थीक फायद्याक लागून हालींच्या काळात व्हड प्रमाणात मॅरीगोल्डाची लागवड सुरू जाल्या।